Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Jezuchi शांती तुका. देव बाप आमचो सगलोच उजवाड. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. जेन्ना आमी पवित्र पुस्तकान जर पळयलें जाल्यार तेसलोनिकांक बरयले चिटीन पयले चिटीन 5 विवोळ थंय आसा देवा भितर कसलोच काडूक ना म्हणजे आमचो देव बाप उजवाड. आनी जेजू म्हणटा हांव देवा कडल्यान आयलां, हांव संवसाराचो उजवाड, जुवाचो 8वो आवेसवोर 12वी वोळ. हालेलुया. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. आनी जेन्ना आमचे लागीं जेजू उलयता ताच्या पवित्र उतरांतल्यान मातेवाचो 5वो आवेसवोर 14वी वोळ जेजू म्हणटा तूं संवसाराचो उजवाड. हालेलुया. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. जेन्ना जेजू बावतीज घेता उदकाचें बावतीज ताचें जाता आनी पवित्र आत्मो ताचेर येता, तो ओronneant वेता. पवित्र आत्मो ताका ओronneant व्हरता. हालेलुया. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. थंय जेजू उपास आनी मागणी करता अशें सांगलां. हालेलुया. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. कित्याक मागणी आनी उपास करून देव पवित्र आत्मो ताका स्फूर्ती दिता गाय. हालेलुया. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. हांवें जो व्हिडिओ अपलोड केल्लो बट द प्रिवियस वन थंय हांवें म्हटलेलें पवित्र उज्यान म्हणजे विचित्र भाशेन जितली आमी पवित्र आत्म्याक आयती जाता तो आमकां सुचोयता, शिकयता. हेच बरी जेन्ना हांव विचित्र भाशेन देवा पवित्र आत्म्याक आयतें जालें ताणें म्हाका उपास करूंक आनी मागण्यान रावूंक आदार दिलो. हालेलुया. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. आतां जेजूकूय ताणें oronneant व्हेलो. कोणूच ना, डिस्टर्ब करूंक कोणूच ना. तो उपास करता, मागणी करता. तूंय पवित्र आत्मो ताका हें करूंक आदार दिता. हालेलुया. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. आनी हें करतना हें करूंक गरज कित्याक उपास करूंक एकटें रावून उपास करून मागण्यान सारूंक कित्याक गरज? कित्याक देंवचार सैतान वायटोवो खंयचे वाटेन आमकां नाडूंक शकता ताचो आवाज आमकां थंय उगडावो जाता आनी पवित्र आत्मो तो आमकां आयकूंक दिता. कशें बरी देवाची येवजण तुजे सवें सुबां जिवीत दिवपाची. पूण हें चलता आसतना देवा सांगाता वाट चलता आसतना सैतान खंयच्या दारवोट्यांतल्यान तुजे भितर येवंक शकता. ताचो आवाज तुका सारको स्पश्ट करता. हालेलुया. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. आतां उदाहरणांत जेन्ना हांव विचित्र भाशेन येवच्यान म्हणजे ताका आयतें जालें विचित्र भाशेन उलोवन ताचे लागीं बापा लागीं संबंद सादलो. पवित्र आत्म्यान म्हाका inspired to fast and pray. Hallelujah. Thank you Jesus. Praise you Jesus. हें करता आसतना उपास केलो, मागणी केली. जेन्ना शांतपणी आयकल्यार सैतानाचो आवाज
म्हणजे the part that is of your flesh, that sin nature that passed from Adam. तातूंतलो आवाज तुजे लागीं स्पश्टपणी उलयता तें पवित्र आत्मो तुका दाखयता. म्हणजे ही आडकोळ तुज्या फुडल्या जे वॉक आसा तुजें देवा बरोबर हांगा ही ताणें मांडलां ताणें म्हूण पवित्र आत्मो दाखयता. आनी ताचेर ओवरकम करपाक म्हाका उतरूय त्या वेळार सुचयता. आतां उदाहरणाक त्या वेळार तो सांगता कितें, हांव काळोखान बुडलोलें, हांव पातकाचें. हालेलुया, थँक यू जीसस, प्रेज यू जीसस. आतां देवाचें उतर थंयसर पवित्र आत्म्यान सुचयलें म्हणटा तें दाखयलें. देव बाप उजवाड, जेजू उजवाड, हांव कोणाचें? देवाचें. तर हांव उजवाड. मॅथ्यू 5:14. हे भाशेन हें स्वयं म्हजें दाखोवन दिलें पवित्र आत्म्यान. वायटो कितेंय सांगू तुज्या मुखार जें जिवीत आसा, जें चलचें आसा, तूं कितें जें देव तुजें सगळें करचो आसा तातूंत जेन्ना वायटो तुजे लागीं हें उतर उलयतलो, ही empowered me in that area. Lord Holy Spirit gave me that word. That only he did with Jesus. वायटो ताचो आवाज जेन्ना जेजूक आयकूंक येता, देव पवित्र आत्मो ताका उतर दिता. तो म्हणटा फातराचे उंडे कर. जेन्ना देवाचें उतर मानून घेता, देवाच्या उतराक तो खालतो जाता, देव कितें करता ताका फुडें तेंच की तो बदलता. जेजूकूच जिविताचो उंडो करता. हालेलुया, थँक यू जीसस, प्रेज यू जीसस. जेन्ना आमी देवाच्या उतराक खालती जाता, जेन्ना हांवें हें उतर घेतलें, खरेंच ताणें म्हजें स्वयं त्याच वेळार बदललें, जरी कितेंय आसलें. हालेलुया, आय वॉज ट्रान्सलेटेड इन द किंगडम ऑफ लायट. हालेलुया, थँक यू जीसस, प्रेज यू जीसस. आनी एक उदाहरणाक देवा पवित्र आत्म्यान एक उतर दाखयलें. जेरेमियासाचें पुस्तक 1:4-6 आमी कोणा जावन आयल्या आवयच्या कुसव्यान येवचे पयलीं आमी कोणा थंय आसल्या. देव उजवाड, आमी उजवाडांताय आसल्या. उजवाडाचोच भाग आमी आवयच्या कुसव्यांत आयल्या. हालेलुया, थँक यू जीसस, प्रेज यू जीसस. तें स्वयं आदामांतावन पासार जालां, फातकाचें स्वयं पासार जालां. आनी जाय तें कितें आवय कडल्यान आसलें, बापाय कडल्यान आसलें, तें आमकां गमो नासतना आमच्या स्वयंबान पासार जालां. आमच्या स्वयंबान पासार जालां. ते पासून तो म्हाका ह्या वेळार उपास करतना वायटो दाखयता स्पश्टपणी सांगता, हें तुजें तुजो गराबो अशें आनी अशें. हालेलुया, थँक यू जीसस, प्रेज यू जीसस. आनी देव पवित्र आत्मोय आमी केन्ना वाचलेलें तें उतर, केन्ना म्हणलेलें तें उतर थंयसर म्हाका उगडास करता. नेहेमिया 13:2. आनी हेंच की देवाचें स्वयं curse turned into blessing. Hallelujah, thank you Jesus, praise you Jesus. आतां जेजू कितें करता? उदकाचो सोरो करता, सोर्याचें आपलें रगत करता. इज द मास्टर ऑफ टर्निंग एवरीथिंग अराउंड. हालेलुया, थँक यू जीसस, प्रेज यू जीसस. आतां हांगा म्हाका सैतान कितें दाखयतालो तेंवूय स्पश्टपणी सांगता. तो दाखयता आमच्या गोंयांत जायते कडेन चाल आसा. कितें कार्नवाल म्हणटा आमी, दोल वाजयता. जायत्यांनी नेणारपणान हें केलां. हालेलुया, थँक यू जीसस. तो आतां हो दोलाचो आवाज खरेंच
म्हज्या मनांत वाजोवन दाखयता. हो भीट ताचो खूब स्पश्टपणी हो भीट दोलाचो खूब स्पश्टपणी उक्ताडा आयलो जेन्ना हांव परी आसलें. आतां हांवें म्हणलें कितें हें तांणी नेणारपणान केलां, पूण अशे तरेन हांवें ताचेर जैत व्हरूंक जायना. हें म्हजें मनशा सोयबान झूज जालें. पूण म्हाका देव पवित्र आत्म्यान उत्तर दिलें. आतां तें थंयसर खरेंच जालें. देवान करून दाखयलें. नेहमाया 13:2. आतां हें उत्तर दिल्लें. फुडें जितलें हांव पवित्र आत्म्याक आयतें जालें, ताणें सांगलें, आतां तुजें सैम सगळेंच उतरान आनी पवित्र आत्म्यान तुवें बांदून हाडूंक जाय. Your whole mind you should renew according to the word of God and spirit of God. Hallelujah. Thank you Jesus. Praise you Jesus. कित्याक हें गरजेचें. कित्याक जेजूचे परी एकटो रावून उपास करून मागणें केलें तेन्ना वायटोव्याचो आवाज तुका स्पश्ट जाता. म्हणजे जें सैम आदामा कडल्यान पासार जालां तातूंतलें कितेंय तुजें जें वॉक आसा देवा बरोबर कितें आडावंक शकता जाल्यार तुका तो उलोवन दाखयता. हालेलुया. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. आनी देव पवित्र आत्मो तुका बेश्टो सोडिना. तो आदार दिवपी शारोती. तो तुका तेन्ना पवित्र पुस्तकांतलें उतर दिवन He gets you out of that wilderness with empowering you. Hallelujah. Thank you Jesus. Praise you Jesus. आनी ह्या हातूंतली आमी म्हणटा उपास करूंक जाय, मागणी करूंक जाय ह्या पासत घडयेक जेजूक 40 दीस लागले. कित्याक ताच्या सैमान पातक ना. तो आवाज उड्डा पोजां खंय तो टार्गेट करीत. जायते दीस लागले. आमकां इतले दीस लागना. कित्याक आमी सगळींच उतराची आनी आत्म्यांतावन आजून आमचें मन ताचेर रिन्यू करूंक ना. हालेलुया. थँक यू जीसस. आमी तें दर दिसा करूंक गरज. पवित्र आत्म्याक संदी दिवन जेन्ना आमी ह्या उज्यान विचित्र भाशेन देव पवित्र आत्म्याक संदी दिता तो आमकां सुचयता केन्ना मागणें करचें, कशें करचें, कितें आनी कसो उपास करचो आनी सगळें दाखोवन दिता तुका तुज्या विशीं. He empowers you with that Christ nature, the second head of Holy Trinity, that is the Word of God. He merges you with the Word of God and you come out of the wilderness empowered so that you walk the walk of God that He has for you with confidence in God, not in anything of your family, anything of your education certificate, anything of your dressing style, anything of you, but confidence in the Lord, His living word and Lord Holy Spirit. Hallelujah. Thank you Jesus. Praise you Jesus.